सांबर पोळी सबे तुका भेटो येता सोमी तयार तुझा ताका मेळो जीवित तुझे ताका भेटो काळोखी रास बलिसाला सर्गीचे राज अस्वसाला देखून बोबकान तुझ्या सोम्यात सोडवणेचे देणे हाडून संतोष सांबर पवित्र सबे तुका भेटो येता सोमी तयार तुझा ताका मेळो जीवित तुझे ताका भेटो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्तय मोगाळ भाव भयणीनो क्रिस्ताच्या जल्माक तयाराय जावन आदवेंताच्या काळाचो पयलो भाग आमी संपोवन आज दुसऱ्या भागाक येता सुरविल्ले 16 ते 18 दीस आमी आमच्या जिविताची तयाराय करी जाय म्हणून आमकां आसचे ते दीस पूण आयच्या दिसांत हांव सुम्याच्या येण्याक भोव लक्षिल्ल्यान आनी सडीत गंभीरायेन आमी तयाराय करच्या पासत पवित्र सभा आमकां उलो दिता देखून आज हांव परवा 24 तारखे मुसर थोडी विशेष मागणी आनी गंभीरायेन तयाराय करच्याक मागणी पवित्र सभा आमच्या मुखार दवरता सुम्याच्या येण्याक सुम्याच्या जल्माच्या परबेक थोडेच दीस बाकी आसात आनी ह्या वक्ता आमचे जिवीत आमी बदलोवन सुम्याच्या जल्माक बरी तयारी करचें गरजेचें आनी ह्या दिशेन सुमी आमकां आदार दिवं दी मजत दिवं दी म्हणून ह्या मिसा वेळी मागता आसतना आमी आदारलेलीं सर पातकां उडासा काडया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागून ह्या मिसाक आमकां आमी आयती करुया पातकाची दूख धरून सांगता मागया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कन्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत सदांच सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनयकारात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थया देवा मनशा कुळाच्या रचणार आनी सोडवणदारा तुझ्या एकल्याच पुतान
एके नित्यावकारी कुशीन मनशा सैम घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्याक दयेन कान दी. आमचे मनशा सैम घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या दैवसेंबाची आमकां भागीदारां करूं. ही आमी मागता आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन म्हळें, सांगाता मेळून येया आनी तुमकां फुडें कितें घडटलें म्हूण सांगता. जाकोबाच्या पुतानो, सांगाता मेळा आनी आयका. आयका इस्रायेलाक तुमच्या बापोयक. तूं सुद्दां तुजे भाव तुका वाकणतले. तुज्या दुस्मनांच्या गळ्याक तूं धरतलोय. तुजे भाव तुजे मुखार सरपडटले. जुदा एक शिवाचे पील शिकारी मारून तूं पाटी आयलाय म्हज्या पुता. पारोत करून तो बसला एक शिवा परी आनी एक शिवेनी परी रायाल दांडो जुदा जावन पयस वेसोना. आनी ताच्या पांया मदली पदवेची बेतकाटी. ताचो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातली ताका विधेय. देवाचे उतर हे देवाचे उदकार. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. उदंड शांती ससनाक वाचतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी उदंड शांती वसतली. देवा, नितीवंत फैसलांचे देणे तुज्या रायांक पाठय. रायकुवळ जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळू. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल चलोवन व्हरू. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी उदंड शांती ससनाक वाचतली. गुड्या दोंगरांनी नटयलेलो गांव तुज्या लोकां पासत न्यायनितीक सरी जावन सुबमपणी आसूं. तो दुबळ्या धाकट्यांक नीत करून दिव. गरिबांच्या भुरग्यांक आदार दिवन व्हरूं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. उदंड शांती ससनाक वाचतली. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जावन संद्रीम आसासर शांती शेकांशेक बाळवूं. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत युफ्रेटीस न्हंयतावन पृथ्वीचे अंत पर्यंत राजवट चलोवं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. उदंड शांती ससनाक वाचतली. ताचें नांव सदांकाल बाळवूं. ताची कीर्त सूर्यास्ता पर्यंत गाजों. सव जनांगां तो सदैव म्हणून वाखणू. ताका लाभलेलो आशिर्वाद आमचेरी पडूं म्हणून ती प्रार्थू. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. उदंड शांती ससनाक वाचतली. Alleluia, 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 Alleluia. महोन्नताचे जनवाये सव संगती पदवेन पूण दयेन तूं मांडून हाडटाय. ये आनी सताची वाट आमकां दाखय. Alleluia, 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 Alleluia. Serveți portumce sove aso. तुमचे सोवे असो. Mateva प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू ख्रिस्ताची वंशावळ ही.
तो पूत दाविदाचो, तो पूत अब्रामाचो. अब्राहम इसाकाचो बापूय, इसाक जाकोबाचो, आनी जाकोब जुदाचो, आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेजाचो आनी जेराचो बापूय. तामोर तांची आवय. फेरेज हेस्रोनाचो, आनी हेस्रोन आरामाचो बापूय. आराम आमिनादाबाचो, आनी आमिनादाब नाआसोनाचो, आनी नाआसोन सल्मोनाचो बापूय. सल्मोन बोआजाचो बापूय. राहाब ताची आवय. बोआज ओबेदाचो बापूय. रूत ताची आवय. ओबेद येसेचो, आनी येसे दावीद रायाचो बापूय. दावीद सल्मांचो बापूय. उरियाची बायल सल्मांची आवय. सल्मांव रेहबोआमाचो, रेहबोआम आबियाचो, आनी आबिया आसाचो बापूय. आसा योसेफाताचो, योसेफात योरामाचो, आनी योराम ओसियाचो बापूय. ओसिया योतामाचो, योताम आकाजाचो, आनी आकाज हिस्कियाचो बापूय. हिस्किया मानसेचो, मानसे आमोसाचो, आनी आमोस योसियाचो बापूय. योसिया येकोनियाचो, आनी तांच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्लीं. बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत येकोनिया शालतियेलाचो, आनी शालतियल येरुबाबेलाचो बापूय. येरुबाबेल अबियादाचो, अबियाद एलियाकीमाचो, आनी एलियाकीम आजोराचो बापूय. आजोर सादोकाचो, आनी सादोक आकिमाचो, आनी आकिम एलियादाचो बापूय. एलियाद एलेआजराचो, आनी एलेआजर मातानाचो, आनी मातान जाकोबाचो बापूय. जाकोब जुजेचो बापूय. जुजेची पतीण मोरी, आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें सर्व मेजून अब्राहमातावन दाविदा पर्यंत 14 तकल्यो, दाविदातावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो, आनी बाबिलोनाचे बंदडे तावन क्रिस्त पर्यंत 14 तकल्यो. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तुते मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्तेंत मातेव भोव सोंप्या रितीन, भोव सोबीत रितीन आनी संक्षिप्त रितीन जेजू क्रिस्ताची वंशावळ आमचे फुडें दवरता. आनी हाचो उद्देश कितें? मातेवान जेन्ना पवित्र पुस्तक वांचेल बरयल्लो तेन्ना तो जेरुसलेमाच्या त्या देव परजे बसत वा जुदेव धर्मांतावन क्रिस्ताक वळखल्या त्या लोकां पासत बरयल्लो. आनी अशें बरयता आसतना क्रिस्ताची वंशावळ तो दिवन कशें सोम्यान वा देवान बसयल्लें तें सल्वसांव जनांगातावन जनांगांक कशें ताणें जारी केलें म्हणलें तो सिद्ध करता आनी दाखोवन दिता. पयल्या सुवातेर जेन्ना ही वंशावळ आमी वाचता तेन्ना सल्वसांवाची सगळी चरित्रां आमकां उडासाक येता. कशें देवान अब्राहमाक विसलो, त्या उपरांत कशें तांच्या पिळगेतावन पिळगेक कशें ताणें तें बसयल्लें तें सल्वसांव जारी केलें म्हणलें मातेव दाखोवन दिता. इतलेंच न्ही, कशें देवान ताचो मोग इस्रायल परजे पासून दाखयलो, कशें ती गुन्यांवां पडलीं तेन्ना तांकां शिक्षा लायली, तांकां तिदविलें, सांगत आसा तांकां कुरपाय दिली आनी सल्वसांव फावो केलें. हें सगळें त्या एका वंशावळींत आमकां दिसून येता. पापा फ्रांसीस म्हणटा, हर एका मनशान ताजें मूळ कितें म्हणलें जाणा जायचें. जर एका मनशान ताजें मूळ कितें विसरून गेला वा एका मनशाक ताजें मूळ कितें म्हणून कळीत ना, तो एका रितीन
पिडेस्त मनशा परी देखून ताजे मूळ ताजे इतिहास जाणा जावचें गरजेचें तें परत सोदना करचें गरजेचें आनी त्या इतिहासांतून आमी सकत वा घटाय जोडी जाय आनी फुडें सरा जाय कित्याक इतिहास आमकां जायतीं बरीं लिसांवां शिकयता आनी त्या पासून आमी इतिहास जाणा आसचें गरजेचें आनी जो मनीस इतिहास परत सोदून काडटा आनी इतिहास जाणा जाता ताका सत कितें म्हणलें कळीत जाता आनी सत जाणा जावन तो मनशांतय आनंद वा संतोष उब जाता आनी तो संतोष जावंक पावता आमी सुमेस्तांक एक सकत म्हणून पापा फ्रांसीस आयच्या दिसाच्या एका ल्हानशा मोठ्या संदेशांत तो कळीत करता ही वंशावळ आमी पळयत आसतना देवान कशें इस्रायल परजेक सोलून हाडलें आमी जाणा जाता सांगत आसे गुपीत रितीन कशें देव आपणाची मांडावळ जारी करता म्हणलें तें आमकां स्पश्ट जाता आनी ही ताची मांडावळ जारी करता आसतना आनी ही वंशावळ आमी पळयली जाल्यार विविध वर्गांच्या लोकांची मजत वा विविध वर्गांच्या लोकां मरिफात ताची मांडावळ देव जारी करता ह्या वंशावळींत देवाक मानवल्ले आनी देवाक मानवानातले मनीस आसले थंयसर शेगुणाय मनीस आसले आनी पातकाक वळख जाल्ले मनीस आसले थंयसर जुदेव आसले आनी अन्य जाती खातीचो लोकांचो उल्लेख केल्लोय आमकां मेळटा थंयसर दादले आनी स्त्रियो तांचे पैकी त्या स्त्रियां पैकी थोडी पातकी स्त्रियो आनी निमाणे आमकां दिसून येता मोरी जी भोव सदैव कुरपेन भरलेली थंयसर दोगदोणी दिल्ले मनीस आसात आनी दोगदोणी सोंसुल्ले मनीस आसात पूण कितलेंय वायट आसूं देव ताची मांडावळ कितें आसा ती तो जारी करता आनी ही वंशावळ आमी सुमेस्तांक एका रितीची आशा उपजयता आमच्या थंय एका रितीचो बरवसो उपजयता कित्याक ही वंशावळ आमकां दाखोवन दिता की सगळ्या चरित्रेंत देव ताचें संतुलन वा कंट्रोल करनासा द होल हिस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय गॉड तशें आसता सगळें देवाच्या हातांत आसा तर आमचें फुडलें जिवीती देवाच्या हातांत आसा देव कितलेंय कश्ट आसूं दी कितलेंय वायट आसूं दी कितलेंय पातक आसूं दी त्या वायटांतून बरें करूंक शकता आनी ताजो उद्देश बरो शेवट बरो देखून आमी सुमेस्तांक त्या बऱ्या शेवटाक तो आपूण व्हरता म्हणलें एक बरोसो आमकां दिता देखून मोगाळ भाव भयणीनो पयल्या सुवातेर ही सल्वासांवाची चरित्रां मांडून हाडलेल्या देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय आनी दुसऱ्यान आमचेंच जिवीत आमी अवलोकन करून पळोवंक जाय आमच्या जिविताचेर दिश्ट घालून आमी कशें थोड्या पडी शेगुणांनी जियेल्या वा थोड्या पडी ते शेगूण सांडून वायटाची वाट धरल्या पूण देव सदांच आमच्या सांगता आसून ताणें आमकां सोलोवन व्हेला देखून ह्या बरवशांत आमी जियेचय फुडें तसो देव आमकां सोलोवन व्हरता आनी बऱ्या शेवटाक पावयता आनी जेन्ना जे कोणाक जी कोण देवाचेर बरवसो दवरून जियेतात देवाचो मोग करून जियेतात तांकां देव तांच्या जिवितांत बरेंच रोसून हाडता असलो एक बरवसो दवरून आमी जियेवया आनी ह्या दिशेन आमकां आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आदार दिवं म्हणून मागया
ते सोमिया तुका हे भेटोवणे वेळा ना कितेंच मोचे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका हुंडोची वितासो देव म्हाका पोसाय वाय तो दाकाचो ससनी पिवन करताय कष्टा वावराचो फळ तुवें मुझेर वोतलाय तुकाच भेटोवन दिवच्याक म्हाका तुवें रचलाय म्हाका म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदेदार देव बापाक मानता तसलें हांव म्हण मागात सर्वेस्परा मोगाळ बापा तुज्या सभेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या श्रेष्ठ बलिदानांत तूं दिताय त्या सर्गींच्या खाणा पिवाणा वरवीं नवी गटाय आमकां मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरावर्त्या मोगान आंकवार मरयेन ताका सांबाळलो जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली आपल्या जल्माच्या परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाकडणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बाबा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगटता तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेकता
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवण्याची कास तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रिथमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखांबळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कोरमरिये देवाची मये संगाती भगवंत सुसे तिचो पती भगवंत दमदुता आविलाची सांत तेरेस कुर्साचो सांसू हांव जेजूचे ल्हान फोल तेरेस आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची बदकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरात जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नदरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांदे सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुदामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या असो माया मोगाचो गुड जावन एकामेकाक शांती पाठवया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपोणे लभलेली आमी सर्वांत सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन जीविता सोडून तुमकां हांव दिता
ससनी जिविता तुमका अभयता जिविता सोडून तुमका हविता ससनी जिविता तुमका अभयता गेया कया अमजया सर्गीचे मन्ना कंदा दोसया गेया कया अमजया सर्गीचे मन्ना कंदा दोसया सम्यादिकां सर्गीचे पोषण पिचिलियेचे दैवी किडातां कमोगाने गावचे ती सोम्या देणे तुझे प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुझ्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या तुजो पूत सरकारतावन येतलो तेन्ना ताका घेवंक परजळीत दिवटे परी आमी जावंक अत्रेकताव देखून तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटय आनी असले अत्रेक ह्या दिसांनी आमचे भितर अदीक अदीक वाडय म्हण मागताव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडुपकार कार्मेल सायबिणीचे नवेन ए भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हण वाखणता आपणा क्रिस्त चरणदासी म्हण लेखलेले तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गोड्यार मठवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीण म्हण मानून घेतली गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोणा तुझे परी बळे माये कतनातले आंकवारे कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हण परातले आनी तूं तांकां पावली आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या द्रड पातयणीन आनी तीर बरोवशान तुजे सरशीन आमी येता आनी आमचो सर करचो तुज्या मरिफात जेजू मुखार दवरता मौनपणी सर आमचे गरजो मोरयेच्या पांयां तळी आमी भेटून दिवया संगत मागया उडास कर हे भोव दयाळ्यांकारी मरिये तुज्या आसऱ्यांक दावरलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना हे पातयणेन दैरखाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे आंकवारेच्या आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतीस तुज्या मुखार रावता मनीसल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुलतीन तुजी मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन नमान मरिये कुटुंबान बरले सम तुजे संगात आसत्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल चिगुसीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमच्या बसत विनंती कर नमान मरिये कुटुंबान बरले सम तुजे संगात आसत्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल चिगुसीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाचे सुंदर राणीये आमच्या बसत विनंती कर नमान मरिये कुटुंबान बरले सम तुजे संगात आसत्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल चिगुसीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमच्या बसत विनंती कर कार्मेल मायेन आमच्या जिवितांत जायती आशिर्वादां बापा लागचीं मागोवन धाडल्यांत ह्या बसत तिका अर्गां दिवया आनी सांगाता मागया ए भगवंती मरिये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडलेल्या सर उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पातयणेन तुजी पेंतीन घाल्ल्या सर्वांक
कष्टांवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्यान देखून आनी आमच्या सर्गर्सांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुज्या हातीन आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं. आमेन. Amen.